काल हांव जेन्ना फ्युनरलाक गेल्लो आनी भायल्यान हांवें ती थोडी गजाली पळयली आनी म्हाका खुबशे सिनियर मेंबरांनी एक रिक्वेस्ट केलो, एडवायजूय केलो की फोंड्या स्मशानभुमीची परिस्थिती खूब वायट आसा. आणि म्हाका दिसता फायनल रायट्साक सदांच एक डिग्निफायड फायनल रायट्स जावपाक जाय विथ ऑल द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल. सो ताज्या खातीर एज डॉक्टर केतन भाटीकर इनिशिएटीव्ह आमी कावन्सिलरांनी एमजीच्या एक डिसिजन घेतला की आमी म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आनी म्युनिसिपालिटीक एक लेटर दितले आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले. ते लेटर आमी रेडी केला की आमकां ते रिनोवेट करपाक तुमी परमिशन दिवची. आमी सोमारात ते काम करपाक रेडी आसा, चालू करपाक. स्क्रबिंग, पेंटिंग सगळो शेळो जाला तो काडपाचो. जंय जंय प्लास्टरिंगाची कामाची गरज आसा थंय प्लास्टरिंगाचें काम करपाचें. सायडीन भितरल्यान लायट्स बऱ्यो जाय, कित्याक जाणटे जेन्ना येता खुबशे भितर त्या टायमार लायट्साची खुबशी परिस्थिती बरीशी ना. आनी त्याच प्रमाणे ड्रिंकेबल पिवपा सारखे उदकाची कितें तरी अरेंजमेंट बरी जावपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे बसपाची एरिया ती आनी थोडे टायलिंग वर्क हे सगळे हांव एज अ इनिशिएटीव्ह करूंक सोदता. कारण जेन्ना एक मनीस भायर पडटा आनी ताची फॅमिली दुख्खान थंय वता, म्हाका दिसता त्या मनशाक जो आत्मो वता ताका बऱ्या तरेन डिपार्ट करचो, बऱ्या रिस्पेक्टान तो वचचो. ह्या खातीर हो इनिशिएटीव्ह हांवें घेतिल्लो आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फोंड्या म्युनिसिपालिटी ताचेर म्हाका परमिशन दितली आनी बेगीच्या बेगीन काम करपाक म्हाका म्युनिसिपालिटी ताची परमिशन दिवन आमी हे फोंड्याचें काम, ते म्युनिसिपालिटीचे स्मशानभुमीचें जें काम आसा ते स्मशानभुमीचें काम आमी पूर्ण कावन्सिलर्स आमी ते घेतले.